प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 23-24 वोड 35 ते 43 पर्यंत. लूक चॅप्टर 23 वर्सेस 35 to 43. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी लोक उबे रावन पळयतालो, पूण वडील ताचे केडण्यो करून म्हणटाले, हाणें दुसऱ्यांक सोडयली. हो देवानूच विचून काडलेलो देवाचो क्रिस्त जाल्यार हाणें आपणाकूच सोडोवचो. सैनिकूय ताचे केस्तायो करताले आनी लागीं येवन ताका शिरको दिवन म्हणटाले, तूं जुदेवाचो राजा जाल्यार तुकाच सुटका दी. आनी ताच्या माथ्या वयर पोरोन मारलेलो लेख असो आसलो, जुदेवाचो राजा तो होच. खुर्सार उमकोळटेल्या गुन्यांवकारांतल्या एकल्यान ताची निंदा करून म्हणलें, तूं क्रिस्त न्हय, तर तुका आनी आमकांय सोडय. पूण दुसऱ्यान जाप दिवन अशी ताका बोबाट केली, तेच खास्तीक तूं सांपडलेलो आसतना तूं देवाक भियेनाय. आमकां तरी हें नितीन फावो जाला. आमच्या कर्तुबा प्रमाणे आमी भोगतांव, पूण हाणें कांयच वायट करूंक ना. आनी ताणें म्हणलें, जेजू, रायपणाची पदवी घेवन तूं येता तेन्ना म्हजो उगडास कोर. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका खरेंच सांगतां, आज तूं म्हज्या सांगाताक वैकुंठांत आसतलोय. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जे आमी परब कोत्ता जेजूच्या राजवटकीची, जेजू राजा. आनी आमी जें शिवर्तमान आयज आयकलां तातूंत आमी पळयता की हो राजा खुर्सार मोडटा, आपलो प्राण सोडटा, आपलें रोगोत वारोयता. आनी आमी ह्या जेजूक आमी आमचो राजा म्हणटा. पूण भाव भयणीनो, हो राजा संवसाराच्या राजा भाशेन न्हय. संवसाराचे राजा आपल्या मनशांक काबार कोत्तात, जीव काडटात. पूण हो राजा आपल्या मोगाळ इश्टां पासत आपलो प्राण सोडटा, आपलो जीव दिता. आनी कित्याक काय दिता? आमकां दाखोवपाक की आमचो कितलो मोग कोत्ता तो. भाव भयणीनो, जेजून आपल्या उतरांनी सांगलें, कोण तुजो खरो मोग कोत्ता जाल्यार, कोण तुजो एक आमीक जाल्यार ताणें तुजे पासत जीव दिवपाक तयार आसूंक जाय. आनी जेजू जीं उतरां उलयलो ती फकत उतरां उलोवना, पूण आपल्या कोन्यांनी दाखयलें. जेन्ना तो खुर्सार गेलो तो आख्ख्या मनशा कुळा पासत ताणें आपलो प्राण सोडलो. आनी कित्याक गाय जेजूक गरज आसली मरपाक? भाव भयणीनो, आदामाच्या पातकाक लागून कोणें तरी आपलो जीव दिवपाक गरजेचो आसलो. आनी जो कोण आपलो जीव दिवपाचो आसलो तो ताणें पातक करिनासतना जीव दिवपाचो आसलो. आनी कोणूच नासलो ह्या संवसारांत. आनी जेजू देव तो मनीस जावन ह्या संवसारांत येता, आमचो जागो खुर्सार घेता. आमकां जें मरण आमकां फावो जावंक जाल्लें तें तो मरण तें घेता. आनी भाव भयणीनो, जें आमकां फावो जावंक जालें तें तो भोगता. आनी आतां आमी जीं ताजेर सोत मानता, ताका ताजेर बावर दवरता, तो आमचो राजा जाता. कित्याक जेजू मेले उपरांत तो मरण थंयसरूच उरोंक ना, पुल्ललो तो पुनर्जीवन जालो. कित्याक ताणें पातक करूंक नासलें, पातकान करूंक ना म्हणून ताका देवान पुनर्जीवन केलो. आनी आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता, ताचें उतर आमी सोत मानता, त्या उतरा प्रमाणे चलता, आतां हो जेजू आमचो राजा जाता. आनी आयज शिवर्तमान आमी कितें आयकता, जेन्ना त्या लोकांनी जेजू खुर्सार उमकायलो, दाव्या हातीक आनी उजव्या हातीक 2 चोर आसले, तांकांय थंयसर जेजू बरोबर तांकांय थंयसर खुर्सार घातले. आनी जेन्ना खुर्सार जेजू उमकतालो, एकल्या चोरान म्हणलें, तूं देव जाल्यार आमकां सुटका दी. तूं जावन आसा देव, आमी कित्याक हांगा मोडटा? तूं देव जाल्यार तुंय तुकाय सुटका घे आनी आमकांय सुटका दी. पूण दुसरो जो चोर आसलो तो दुसऱ्याक म्हणटा, आमकां जें फावो जावंक जालां आमच्या पातकांक लागून, पूण ह्या जेजून कांय करूंक ना. म्हणटा, जेजू, जेन्ना तूं तुज्या राजवडकीन येतलोय तेन्ना म्हजी काकूत कोर, म्हाका उगडास कोर. आनी जेजू म्हणटा ताका, हांव तुका खरेंच सांगता म्हणटा, आयज तूं म्हजे बरोबर
ह्या राजवडकीन आसतलोय. आयज तूं म्हजे बरोबर ज्या जाग्यार हांव वेतां थंयसर तुंय आसतलोय. आनी भाव भयणीनो, तेच भाशेन जेजू तुका आनी म्हाका आयज म्हणटा, आयज फाल्यां परवां आमी जेजूच्या राज्यान आसचे ना, आमी आयज तान जेजूच्या राज्यान आसा. कित्याक ज्या दिसा आमी जेजूक सोद मानला, आमचो आत्मो जेजू सारको जाला. आतां भाव भयणीनो, आमी आतां जेजूच्या राजवडकीन भितर सरल्या. देवाचें राज आमचे भितर आसा. ही कुडीन आमी जियेता जाल्यार ही कूड आनी आमचो आत्मो आनी आमचें मन आमी जेजूक भेटोवपाक गरजेचें. कित्याक आमी देवाच्या राज्यान आसा जाल्यार आमी ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे आमकां चलपाक गरज ना. आमकां जाय ताच्या उतरा प्रमाणे चलपाक. तर आयज आमी मरण आमी मरपाक भिरांत धरी नासतना आमी आमचें जिवीत फकत जेजूक भेटोवपाक गरजेचें. आमी आमच्या मनान, आमच्या काळजान, आमच्या कुडीन आमी खरेपणी एक भाग्यवन जिवीत जिवन खरेपणी ह्या राजाक आमी खरो आमचो राजा म्हूण मानून जेजूक आमी आमचें जिवीत सारुया. ताच्या उतरा प्रमाणे चलया. खरेपणी आमी ताचे पाटलादार म्हणून आमी ताचे राजवडकीन आहा म्हणून जेजूक आमचो राजा, आमचो धोनी आनी आमचो स्वामी मानून ताच्या उतरा प्रमाणे चलपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरमंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.